एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार येता ती म्हटल्यार की सध्या हांव आसा अंजुना ह्या भागान आणि अंजुना येवपाचें कारण म्हणजे एक लेटेस्ट अपडेट आणि एक इन्फॉर्मेशन तुमच्या मुखार घेऊन येता ती म्हटल्यार की आयज सकाळच्यान अंजुना आसगांव ह्या भागान ईडी तर्फे एक रेड जी आसा ही चालू आसा। अंजुना हांगासर वयलो वाडो म्हणटात भूमिका टेम्पल आसा त्या कुशीकूत एक वयलो वाडो आसा। थंयसर एका बिझनसमॅनाच्या घरान सध्या सकाळी 6 वरांच्यान ते आतां मेरेन ईडी आणि मुंबई पुलीस हांची सध्या रेड चालू आसा। सध्या मुंबई पुलीस आणि ईडी जे हांगासर पाविल्ले आसा त्याचे कारण फाटले आमकां सध्या मेळोंक ना, पण अशें कळण्यात येता की सकाळच्यान तेंची जी रेड आसा ही चालू आसा। पुलीस जे आसा फोर्स भायर दिसण्याक येतात, तर तशेंच बरेचशे ऑफिशियल्स इन्वॉल्वड आसा ह्या रेड कंडक्ट करपा खातीर। तशेंच आनी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या ती म्हटल्यार अंजुना सायडीन आनी 2 जाग्याचेर ईडीची रेड चालू आसा, तर तशेंच आसगांव हांगासर ईडीची रेड चालू आसा। तर पुराय अंजुना आनी आसगांवान अंजुनान 3 जाग्याचेर सध्या ईडीची रेड चालू आसा, तर आसगांवान एका जाग्याचेर ईडीची रेड चालू आसा। सो टोटल 4 जाग्याचेर ईडी आणि पुलीस हांच्या कोलॅबरेशनान 4 जाग्याचेर ईडी तर्फे हांगासर रेड कंडक्ट करपाक सध्या सुरवात जाल्ली आसा सकाळच्यान। सोर्सा कडल्यान आमकां अशी माहिती मेळटा की ही जी रेड आसा हेच्या फाटलें कारण एक लँड ग्रॅबिंग, कोट्यादी पयशांचे खंय तरी अफरातफरी लँड ग्रॅबिंग SITचे खंय तरी हांगासर इन्वॉल्वमेंट आसूं शकता अशें कळण्यात येता। सध्या हे बिझनसमॅन कोण, कितें केस आणि सध्या ह्या फाटल्या रेड कंडक्ट करपाचें कारण कितें सध्या आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया जे ईडीचे ऑफिशियल्स आसा तेंचे कडल्यान। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।